हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू विदेश क्लासेस. ह्या व्हिडिओन हांव मराठी ग्रॅमरच्या अंडर टॉपिक आसा पळय कवर करतलो. ह्यो व्हिडिओ फक्त प्रायमरी टीचर पोस्टाक जे कोणी एप्लाय केल्या आणि जे 10 तारखेक CBT 2 बसतले. ओके, हो व्हिडिओ त्यांच्या खातीर आसा. सो बाकीच्यांनी हो व्हिडिओ कंटिन्यू आणि करू नाका. 3 टॉपिक्स जे आसा हांव कवर करतलो ते. टॉपिक मराठीत म्हणी ज्यो आसा ते. सेकंड थिंग समानार्थी शब्द आणि नेक्स्ट विरुद्धार्थी शब्द. हे 3 टॉपिक्सांचेर हांवेन नोट्स सध्या प्रिपेअर केल्या. सो ते हांव तुमच्या वांगडा शेअर करता. ओके, सो टोटल म्हणी ज्यो आसा त्यो 100 आसा. ओके, सो हांव सगळे एक्सप्लेन करूंक हेतून बसना. तुम्ही रीड केल्या उपरांत तुमकां अंडरस्टँड जातल्यो त्यो. कळ्ळें? सो तेतून म्हणूय आसा आणि तेजे एक्सप्लेनेशनूय सकयल दिला. सो तुम्ही रीड केले तुमकां अंडरस्टँड जातले ते. ओके, सो आतां तुम्ही हांगासर फक्त फर्स्ट 4-5 ज्यो म्हणी आसा त्यो हांव तुमकां एक्सप्लेन करता हांगासर. सो कशे तुम्ही रीड करून अंडरस्टँड जातली ती पळयात. अग अग म्हशी मला कोठे नेशी. ओके, ही एक म्हण झाली. सो त्याचे एक्सप्लेनेशन स्वतःची चूक मान्य करण्याऐवजी त्यासाठी इतरावर दोष ठेवणे. सो आपली जी मिस्टेक आसा ती एक्सेप्ट करीत ना. सो आपली मिस्टेक असून तो रिस्पॉन्सिबल कोणाक धरता, दुसऱ्याक धरता. आपली चूक जी आसा ती ते एक्सेप्टूच करिना. ओके, सो आपली ती चूक एक्सेप्ट करच्या सोडून ती कितें करता, दुसऱ्यांक कितें करता, ब्लेम करता. दोष ठेवणे म्हणजे ब्लेम करप. ओके, दुसऱ्यांची मिस्टेक धरप. सो हे फर्स्ट मिनींग जालो ह्या म्हणीचो. नेक्स्ट, पी हळद हो गोरी ही म्हण भितरलें एक्सप्लेनेशन उतावळेपणा दाखविणे. सो आमी तांकां हुतवाळटा म्हणटा पळय, एका जाग्यार सारको रावना. ओके, सो तेजो मिनींग जाता. नेक्स्ट, आपला हात जगन्नाथ. हेजो मिनींग कितें? सो आपली प्रगती आपल्या कर्तृत्वावर अवलंबून असते. म्हणजे आपली प्रगती म्हणजे ग्रोथ. म्हणजे आपूण कसो सक्सेसफुल जातलो हे केजेर डिपेंड आसता, आपणाचेर आसता. आपूण जर हार्डवर्क करता जाल्यार आपूण कितें जातलो, सक्सेसफुल जातलो. जर आपूण लेझी आसा जाल्यार कितें जावचो ना, सक्सेसफुल जावचो ना. सो आपले जे कितें डेव्हलपमेंट आसा, प्रगती म्हणजे ग्रोथ डेव्हलपमेंट आसा पळय, हे आपणाचेर डिपेंड आसता. नेक्स्ट MCQ, मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही. एक्सप्लेनेशन, प्रत्यक्ष अनुभव घेतल्याशिवाय कळत नाही. म्हणजे प्रत्यक्ष म्हणजे कितें, स्वतःहून तो एक्सपिरियन्स आपणाक जोपर्यंत मेळना तोपर्यंत आपणाक दुसऱ्यांची कितें फिलिंग्स आसा ती अंडरस्टँड जावची ना. आमी दुसऱ्यांक जाय तितले कितें दिवंक शकता, सजेशन्स दिवंक शकता, पण जेन्ना आपणाचेर टायम येतलो त्या टायमार ते आपणाक तो एक्सपिरियन्स कसो आसता तो कळटलो. अति तेथे माती. कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक वाईटच असतो. अति म्हणजे कितें, चड आशा भक्ती. ओके, सो चड आशेचो जर चड आशा केली जाल्यार लास्टाक कांयच मेळना. त्याचो मिनींग तसो जाता. कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक वाईटच असतो. आयत्या बिळात नागोबा. दुसऱ्याने स्वतःसाठी केलेल्या गोष्टीचा आयता फायदा उठविणे. सो आयत्या बिळात नागोबा हे तुम्ही म्हण खूप फावटी ऐकले असतले. म्हणजे दुसऱ्याचो एडवांटेज घेवप दुसऱ्यांची. ओके, सो दुसऱ्याने स्वतःसाठी केलेल्या गोष्टीचा आयता फायदा उठविणे. म्हणजे स्वतःसाठी जी गोष्ट केली असता पण ती गोष्टीचा फायदो दुसरो घेता. ओके, हेका म्हणटले आयत्या बिळात नागोबा. 4 दिवस सासूचे 4 दिवस सुनेचे. हे सुद्धा तुम्ही ऐकले असतले म्हण. प्रत्येकाची वेळ कधीतरी येतेच. हो त्याचो मिनींग. ओके, सो अशा तरेन तुम्ही फुडले ज्यो म्हणी आसा पळय त्यो अंडरस्टँड करून घेयात. सो हांव तुमकां हांगासर स्क्रिनीचेर त्यो म्हणी टोटल 100 आसा त्यो तुम्ही स्क्रीनशॉट घेयात. सो तुम्ही पॉज करात आणि स्क्रीनशॉट घेयात. ओके, सो टोटल 100 आसतल्यो त्यो. सो पॉज करात आणि स्क्रीनशॉट घेयात आणि ते मागीर नोट डावन करून तुम्ही स्टडी करात.